ती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे ताय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोयचो आपूच येसू. मयत मरे दाचे माय आम्हा बाप्या ती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे ताय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोयचो आपूच येसू. मयत मरे दाचे माय आम्हा बाप्या ती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे ताय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोयचो आपूच येसू. मयत मरे दाचे माय आम्हा बाप्या ती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे ताय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोयचो आपूच येसू. मयत मरे दाचे माय आम्हा बाप्या ती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे ताय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोयचो आपूच येसू. मयत मरे दाचे माय आम्हा बाप्या ती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे ताय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोयचो आपूच येसू. मयत मरे दाचे माय आम्हा बाप्या ती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे ताय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सदोय आणि सदोयचो आपूच येसू. मयत मरे दाचे माय आम्हा बाप्या ती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे ताय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोयचो आपूच येसू. मयत मरे दाचे माय आम्हा बाप्या ती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदा काळ आमेन. ओ म्हजे जेजूस बोगस आमकां आनी आरामकार सगळ्या आत्म्या कोणातल्या उच्यांतली व सर्गात सगळ्या आत्म्यांक करून चड गरज आसलेल्या. दुसरो मिस्तेर पिलाताच्या रजावण्यान समजी क्रिस्ताक एका खांब्याक बाल्लो आनी 5,000 वयर ताका जळमण मारले. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी कशी सौका जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तायणीन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरलेले सर्वेस पोची दायसा उसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूज्य येजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरलेले सर्वेस पोची दायसा उसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूज्य येजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरलेले सर्वेस पोची दायसा उसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूज्य येजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरलेले सर्वेस पोची दायसा उसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूज्य येजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरलेले सर्वेस पोची दायसा उसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूज्य येजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरलेले सर्वेस पोची दायसा उसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूज्य येजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरलेले सर्वेस पोची दायसा उसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूज्य येजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर
आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मध्ये पेंबलेले सर्वेस पोचिदायसा उसऱ्यामध्ये तुझं देव आणि सदेवचा पूज्य येसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा बापिया खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मध्ये पेंबलेले सर्वेस पोचिदायसा उसऱ्यामध्ये तुझं देव आणि सदेवचा पूज्य येसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा बापिया खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मान मध्ये पेंबलेले सर्वेस पोचिदायसा उसऱ्यामध्ये तुझं देव आणि सदेवचा पूज्य येसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा बापिया खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुता का आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन. म्हणजे जेजूस पगोस आमकां निवार आमकां सगल्यात कोणातल्या उच्चातली वसर्गा सगळ्यात म्यांग करून चड गरज असलेल्या. तिसरा मस्त्या समजे जेजू क्रिस्ताच्या मस्तकार काट्याचो आमकूड घालो. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राय सामका येवं, तुझे कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्राय जायचा आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां टायनेन पडून दिनाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा, उसऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदोचा पूज येसू. भगत मरे दाचे माय आम्हा बापया ती विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा, उसऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदोचा पूज येसू. भगत मरे दाचे माय आम्हा बापया ती विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा, उसऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदोचा पूज येसू. भगत मरे दाचे माय आम्हा बापया ती विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा, उसऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदोचा पूज येसू. भगत मरे दाचे माय आम्हा बापया ती विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा, उसऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदोचा पूज येसू. भगत मरे दाचे माय आम्हा बापया ती विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा, उसऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदोचा पूज येसू. भगत मरे दाचे माय आम्हा बापया ती विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा, उसऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदोचा पूज येसू. भगत मरे दाचे माय आम्हा बापया ती विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा, उसऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदोचा पूज येसू. भगत मरे दाचे माय आम्हा बापया ती विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा, उसऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदोचा पूज येसू. भगत मरे दाचे माय आम्हा बापया ती विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा, उसऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदोचा पूज येसू. भगत मरे दाचे माय आम्हा बापया ती विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदा सदा काळ आमेन. म्हज्या जेजू भगवत आमकां निवार आमकां सगळ्यात कोणातल्या म्यांग उच्चातली गरज असलेल्या. वसर्गा सगळ्यात म्यांग करून चड गरज असलेल्या. चवथो मिस्ते समजे जुरुक्ती चडलो कालवा दोंगरार आपल्या खांदार तो बारादी क्रूस घेवन. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवंक, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपटो गिराय जायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तायणीन पडोवन दिवं नाका ऊन वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कुपें बलेले सर्वेस पोचितायसा उसऱ्यामध्ये तू सदेव आणि सदेवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा बापया खातीर विनवणी कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुपें बलेले सर्वेस पोचितायसा उसऱ्यामध्ये तू सदेव आणि सदेवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा बापया खातीर विनवणी कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुपें बलेले सर्वेस पोचितायसा उसऱ्यामध्ये तू सदेव आणि सदेवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनवणी कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुपें बलेले सर्वेस पोचितायसा उसऱ्यामध्ये तू सदेव आणि सदेवचो पूज जेजू. जयंती मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनवणी कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुपें बलेले सर्वेस पोचितायसा उसऱ्यामध्ये तू सदेव आणि सदेवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनवणी कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुपें बलेले सर्वेस पोचितायसा उसऱ्यामध्ये तू सदेव आणि सदेवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनवणी कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुपें बलेले सर्वेस पोचितायसा उसऱ्यामध्ये तू सदेव आणि सदेवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनवणी कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुपें बलेले सर्वेस पोचितायसा उसऱ्यामध्ये तू सदेव आणि सदेवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनवणी कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुपें बलेले सर्वेस पोचितायसा उसऱ्यामध्ये तू सदेव आणि सदेवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनवणी कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुपें बलेले सर्वेस पोचितायसा उसऱ्यामध्ये तू सदेव आणि सदेवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनवणी कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदा सदा काल आमेन. म्हणजे जेजूस बगोस आमकां नियार आमकां कोणातल्या उज्यांतली सरकार सगळ्या आत्म्यांक करून चड बरो आसलोल्या. पांचवो मिस्तेर समजेचो क्रिस्ताक जोडला खुर्सार दोगा चोरा मदें सगळे सोबे माजार आनी आंकवार मिरेचेर दिश्टी मुखार. आमची बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राय आमकां येवं तुजे कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्राय जायचो आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां टायणीन पडोवन दिनाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरये कृपेन बोलोले सर्वेस्पर तुजे ताय आसा उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदोवचो पूज जेजू. मयत मरे देवाचे माय आम्हा पापया ती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरये कृपेन बोलोले सर्वेस्पर तुजे ताय आसा उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदोवचो पूज जेजू. मयत मरे देवाचे माय आम्हा पापया ती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरये कृपेन बोलोले सर्वेस्पर तुजे ताय आसा उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदोवचो पूज जेजू. मयत मरे देवाचे माय आम्हा पापया ती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरये कृपेन बोलोले सर्वेस्पर तुजे ताय आसा उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदोवचो पूज जेजू. मयत मरे देवाचे माय आम्हा पापया ती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन.
नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पर तुझे ताय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोवचो आपूच येसू भयद मरे दाचे माय आम्हा पापया ती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या अवलार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पर तुझे ताय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोवचो आपूच येसू भगत मरे दाचे माय आम्हा पापया ती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या अवलार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पर तुझे ताय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोवचो आपूच येसू भगत मरे दाचे माय आम्हा पापया ती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या अवलार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पर तुझे ताय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोवचो आपूच येसू भगत मरे दाचे माय आम्हा पापया ती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या अवलार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पर तुझे ताय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोवचो आपूच येसू भगत मरे दाचे माय आम्हा पापया ती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या अवलार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पर तुझे ताय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोवचो आपूच येसू भयन मरे दाचे माय आम्हा पापया ती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या अवलार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आधी आता आणि सदा सदा काळ आमेन. म्हज्या जेचो भुगोस आमकां निवार आमकां इम्पणांतल्या उज्यांतली व सरकार सगल्या आत्म्यांक करून चड गरज आसलोल्या नमान राणये काकुतीचे माये तुझगे आमचे जिवीत अमृत आनी बरवासो आनी पदिशा तुका उलो माता या तुकाच्या कणात सुस्कार चडोवन रुदन करून माये तुका प्रार्थना आमचे दया तुजी काकुतीची नदर घाल तू कोणवाले दिलो म्हाका दिलो बाकवार मरे या बदेसा उपरांत जो पूज्य जेजू आमकां दाखय भाग्योद्याचे माये आमच्या खातीर माग जेजून बसला ते आमकां फाव जावच्या. एक आमच्या बापा नमान मरे पाप साहेबाच्या इतिहासा खातीर आमच्या बाबा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी सगा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्राय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां दायणीन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो चिजनायसा उसऱ्यामध्ये तू सदेव आणि सदेवचो आपूच जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा बाप या खातीर वेदी कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आता आनी सदा सदा काल आमेन.
सुरवातेक सगळी भिरावून गीत घेवया. तुझे कुटुंब एकठांय जाता. A36 पेज 20. आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. देव बरी सांज तुमकां आवडेता. प्रितीच्या भावा भयणांनो, आज नोवेनाचो 5वो दीस. ह्या नोवेनाचो विशय परम संस्कार बावाट मजबूत कोत्ता, सोबे माजार परगट कोत्ता, नवसोदता. भावा भयणांनो, मनीस देवाच्या येवजणे प्रमाणे ह्या संवसारांत जल्मूंक येता. हांव ह्या संवसारांत कित्याक आयलां? म्हज्या जिविताचो हेतू कसलो? ह्या विचाराक आपली ओळख घेवन तो जबाब सोदता. कुडीन तो वाडटा, आपली कूड नेटयता, तो वावुरता, मनान वाडटा, साणवाय पुजावंक सोदता, मोग जियोंक आशेता, पूण आपलेच भितर घुस्पता. तेन्ना आत्म्यान वाडून आमकां परम संस्कार आदार जाता, आमचो बाबाट मजबूत कोत्ता, आमच्या वंडोवण्यान देवाच्या अनुभवा आमची पावलां मारूंक जिविताची वाट चलतना परम संस्काराच्या आदारान आमचो बाबाट घोट करूं हें देणें आमकां फावो जालां. ते सोबे माजार परगट करूं ह्या मिसाच्या बलिदानान आमकां आनी सोमेस्ता बळ आनी कृपा मागुया. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, बावतिजमाच्या दिसा भावार्थाचें देणें आमकां फावो जाला आनी दिसपोटी हें फावो जाल्लें देणें भावार्थाचें देणें आमच्या जिविताचे चालींतल्यान ते जियोंक आयचो सेवादोर आमकां आपयता. ह्या मिसांत आमी वांटो घेतना हीच कृपा आमकां मागून घेवया. आनी जायते फावटी आमचें जिवीत जो भावार्थ आमी ठेवता ताका फावो ते परी गोवाय दितोलें जावंक ना. ह्या आनी सगळ्या आमच्या पातकांचो उगडास करून हे प्राचिताचे रितीन आमी वांटो घेवया. पवित्र पुस्तक आनी हेर पुस्तकां जेजूचें जिवीत कशें जालें आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत कसलें जावचें तांची जाणवाय आमकां ह्या देवाच्या उतरांतल्यान मेळटा. पूण
आमची ओत्मीक वाड आनी बरी जिविताची चाल जावंक पुरोम संस्कार आमचो आदार जाता. हें विसरल्यां तांचेर बावाट दवरून तांचो बरो वापर करून आमचो पोरजोळ फांकारूंक जातालो. पूण आमी आमच्या जिवितान पुरोम संस्काराचेर बावाट दवरूंक ना. तो सोबे माजार पोरगोट करूंक ना. आमी आपस्वार्थी जाल्यां. आमी चुकल्यां दोनया. आमकां बोगोस. सोम्या काकुतकोर, सोम्या काकुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, सोम्या काकुतकोर, सोम्या काकुतकोर. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करू आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. ह्या वेळार आमची मागणी आनी आमच्यो गरजो जे कितें आयच्या दिसा ह्या मिसांत आमी मागूंक केल्या वो जाणें आपल्या पासत मागूंक केला तांचोय उगडास करून ह्या वेळार आमची मागणी आमी बाबाक उबारुया. आज करीत भाशेन तांबुडकी समुदायांतल्या भावा भयणां पासत दर एका कुटुंबा पासत ह्या वाड्यांत आसलेल्या म्हातारे पिरायेर पावलेल्या आमच्या भावा भयणांक एक सूर्य आसात पिडेस आसात तांचे पासत आमी मागुया. तशेंच आयज मेलिसा डिसोजा आनी मेनिसा डिसोजा ही आमची भयणां आपलो जोल्म दीस समरमतात. तांचे पासत ह्या मिसांत आमी मागुया. देवा आमच्या बापा, आमचो संवसार तुजे मांडवळी पोरमोणे चलून तुजी शांती आमकां फावो जावं आनी तुजे पवित्र सोबेक सवस्कायेन तुजी भोक्ती करूंक मेळूं हो संतोश भोगूंक आमकां निर्मी आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. भागिवंत पावलून गालेस्कारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. गिन्यान नासलेल्या गालेस्कारांनो, तुमकां कोणें मंत्र बी केला? खुर्सार मारलेलो क्रिस्त जेजू तुमच्या दोळ्या मुखार निवो चितारलेलो तर आसा. एक मात तुमचे कडचें हांव जाणो जावंक सोदतां. तुमी घेतला तो पवित्र आत्मो समूद फॉर्मायता ती कामां केल्यात देखून घेतला वो तुमकां पोरगोटला ते शुभ वर्तमान तुमी बावाटान मानून घेतला देखून. देवाचो आत्मो घेवन तुमी नवें जिवीत सुरू केल्लें तेंच तुमी आतां कुडीच्या कामांनी सोंपोवंक सोदतात. इतली तुमची मोट उडली. इतल्या वत्या देण्यांचो तुमकां मेल्ल्या तो अनुभव सगलो फुकट गेलो काय? तो सगलो फुकट गेला जावन असो. देव तुमकां सुबापणान आपलो आत्मो दिता आनी तुमचे मोदें विस्मिता कोत्ता. तुमी समृद्धीची कामां कोत्तात देखून तो अशें कोत्ता जायत. वो तुमकां पोरगोटलां ते शुभ वर्तमान तुमी बावाटान मानून घेतलां देखून. पवित्र पुस्तकार अशें बरयलेलें आसा, अब्राहमान देवाचेर बावात दवरलो आनी ह्या ताच्या बावाटाक लागून ताका देवान आपणाक मानवलेलो केलो. म्हणटच बावात दवरला तीच मनशां अब्राहमाची सोसोत म्हूण तुमी समजूचे. बावाटा उदेशी विदेशांक देव आपणाक मानवलेली करतलो म्हूण आदींच पळोवन पवित्र पुस्तकार अब्राहमाक हो शुभ संदेश असो फुडेंच परगोटलो. तुजे उदेशी देव सगल्या राष्ट्रांक आशिर्वाद दितलो. म्हणटच अब्राहम बावाटाचो मनीस आनी जी कोण बावात दवरतात ती ताचे बरोबर देवाचो आशिर्वाद घेतात. कोणूच समृद्धी उदेशी देवाक मानवलेली जायनात म्हूण
दुबावूच ना, कित्याक पवित्र पुस्तकार अशें बरयलेलें आसा, बावार्ता उदेशी देव आपणाक मानवलोली कोता ती जिवीत जोडटली. देवाचें उतर हें. निकतेच आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. इस्रायलाच्या देवा दिनवासुया वाकाणुया. सगळीं म्हणया, इस्रायलाच्या देवाक दिनवासुया वाकाणुया. इस्रायलाच्या देवाक सर्वेस्परा वाकाणणी. आपली पोरजीक भेट दिली, दोयेन ताणें सोडयली. आपल्या विसलल्या चाकरांक दाविदाच्या घराण्यांत एका बोलवंत तारोकाक सर्वेस्परांत उपजयलो. जबाब, इस्रायलाच्या देवाक दिनवासुया वाकाणुया. दुस्मानाच्या चोपक्यांतली आमकां सोडूंक येतलो, आमचो दुयेस दोत्तल्यांचे हातांतली सोडयतलो. मागान आपल्या भक्तिवंत संदेशकाराचे तोंडीन जें ताणें भासायलोलें तें आतां देवान पाडलें. जबाब, इस्रायलाच्या देवाक दिनवासुया वाकाणुया. आमगेल्या पुर्वजांची ताणें केली करुणाय, ताचे लागीं स्टापलोलो कोरार आयज मनांत हाडलो. आब्राम आमच्या बापायक दिलोल्या सोपुताचो विस्वाशीपणान ताणें आयज शिकी उगडास केलो. जबाब, इस्रायलाच्या देवा दिनवासुया वाकाणुया. उद्गार. तुज्या पुताचीं उतरां चितान आयकूंक आमचीं काळजां उगड सर्वेस्परा. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. तुका आसूं. जेजू पुनर्जीवन जालो त्याच दिसा शिसां भितरले 2 जाण जेरुसलेतावन सुमार 11 किलोमीटर पयस आसलेल्या एमाउस नांवाच्या गांवांत वेताले. आनी जे सगळें घडलोलें ताची गजाल एकामेका लागीं ते करीत आसले. आनी अशें जालें, ते एकामेका लागीं उलोवन विचार करता आसतना जेजू खूद लागीं सरून तांचे बरोबर चलूंक लागलो. पूण ताका वळखना जावंक तांच्या दोळ्यांचेर कितेंशें आयलोलें. इतलें म्हणसर ते वेताले त्या गांवा लागीं पावले आनी ताणें आपूण फुडें वेताशें करून दाखयलें. पूण तांणी पोरातून मागलें, आमचे शीर राव. सांज जाली आनी दीस धारेर पडचो जालो आनी तो तांचे सांगाती रावंक गेलो. तांच्या सांगाता जेवणाक बसलो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेन्ना तांचे दोळे उगडले आनी तांणी ताका वळखलो. पूण तो तांच्या दोळ्या मुखावेलो नाच जालो. तेन्ना तांणी एकामेकाक म्हणलें, तो वाटेर उलयतालो आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ आमकां दितालो तेन्ना आमचें काळीज भितरल्या भितर उलपतालें न्हय. आनी त्याच वेळार उठून ते जेरुसल्याक परत गेले. आनी 11 जाण आनी तांच्या सांगाता एकठवलोलीं आसलीं ती तांकां मेळ्ळीं. आनी हांणी सांगलें,
सोमी खरोच पुनर्जिवन जाला आनी सिमावांक दिश्टी पडला आनी ताणें वाटेर घडलेली खबर दिली आनी कशे भशेन उंडो मोडटा आसतना आपणें ताका वळखलो तें सांगलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमच्या बाप्तिस्माच्या दिसा आमकां सगल्यांक भावार्थाचें देणें फावो जाला आनी भाव भयणीनो, आमचें आख्खें जिवीत ह्या भावार्थान आमी वाडटा आनी खेरीत भाशेन परम संस्कार वो मिसाची भेट जावन आसा आमच्या भावार्थाच्या जिविताची समोरमणी. मिसाचे भेटेन भाव भयणीनो, आमचो भावार्थ आमी भावार्थान वाडटा आनी तेच भाशेन मिसाची भेट भाव भयणीनो आमकां दर एकल्याक हेंच आव्हान आनी आपोवणें आमच्या हातान घालता, जो भावार्थ आमी समोरमता. जो भावार्थ आमी समोरमता, जो भावार्थ आमचो मिसाचे भेटेन थीर आनी जिवाळ जाला, तो मिसांतल्यान आमी आमच्या जिवितांत जिवंक फावो. भाव भयणीनो, हेच मनान धरून आयचो सेवा धर्माचो विशय परम संस्कार भावार्थ मजबूत करता, सोबे माजार परगट करता आनी नवसरता. भाव भयणीनो, आमकां जे फावो जाला ते भावार्थाचे देणें हाचो अर्थ कितें काय? भावार्थ म्हणल्यार हांव म्हजो संबंद म्हज्या देवा सोबें, हो संबंद भाव भयणीनो कशे भशेन हांव तो जियेता हाचेर म्हजो भावार्थ थारलेलो आसा. भाव भयणीनो, जरी तर कोणें आमकां विचारलें तूं तुजो भावार्थ कसो जियेताय, तूं तुज्या भावार्थान कितलो खोल आसा, भाव भयणीनो, असले जायते प्रश्न कोण आमकां विचारतात वो आमी आमकांच विचारता. तेन्ना भाव भयणीनो, ह्या प्रश्नांक न्हय उतरांनी पूण ह्या प्रश्नांक आमच्या जिविताच्या पावलांनी जो भावार्थ हांवें स्विकारला तो आमी जिवंक गरज. भाव भयणीनो, जेन्ना आमच्या जिवितांत सगळें बरें चलता, जेन्ना आमचें जिवीत आमकां जाय ते भशेन आनी खुशालकायेन आमी फुडें वता तेन्ना भाव भयणीनो घडयेक भावार्थान जिवंक खूब सोंपें जाता. पूण तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत जेन्ना प्रश्न उप्रासतात, जेन्ना आमच्या भावार्थाच्या जिवितांत दुबाव भितर सरतात, जेन्ना आमच्या भावार्थाच्या जिवितांत कितें घडटा आनी आमच्या जिवितांत कित्याक घडटा तें आमकां सोजमना, तेन्ना भाव भयणीनो असल्या वेळार आमचो भावार्थ आमी अदीक आनी अदीक थिरावंक गरज. भाव भयणीनो, आयज हे नवें आमी समोरमता असल्या भावार्थाचे देणें आमकां फावो जावंक मागुया. आमचो भावार्थ आमी खोलावूंक आनी आमच्या भावार्थाच्या बळान आमच्या जिवितांत कितेंय जावं, आमच्या भावार्थान कसलेंय तुफान मोड उप्रासूं, म्हजो संबंद जेजूचेर, म्हजो संबंद बापाचेर आनी पवित्र आत्म्याचेर हांव थीर घोड कोत्ता. तांचेरूच पातयेवन हांव जें म्हज्या जिवितांत येता तें स्विकारूंक भाव भयणीनो हांव प्रयत्न कोत्ता. भाव भयणीनो, आयज हो नियाळ कोत्तना खेरीत भाशेन आयच्या शुभ वर्तमानाचेर आमी नियाळ करुया. भाव भयणीनो, आयचें शुभ वर्तमान मोठो आकार तो एमावसाचे वाटेची खबर आमी आयकला. भाव भयणीनो, ह्या वाचपा संदर्भान जायते देवशास्त्र जाणार थिओलॉजियन्स अशें म्हणटात की आख्खे मिसाची भेट तातूंत आमकां दिश्टी पडटा. पूण भाव भयणीनो, वाचप आनी आयचो आमचो विशय मनान धरून एक ल्हानसो नियाळ तुमचे दोळ्या मुखार दवरता. भाव भयणीनो, हे एमावसाची वाट आमी पळयता तेन्ना दोन यात्रा आमकां दिश्टी पडटात. वी सी टू जर्नीज इन दीस रिडींग. पयली यात्रा भाव भयणीनो जेरुजालेमांतल्यान एमावसाची वाट, 11 किलोमिटराची वाट हे दोग शेस चलतात. भाव भयणीनो, ही वाट दिसाचे ते चलतात. इट्स ड्युरींग द डे. तिसरे स्वातेर भाव भयणीनो, ही वाट ते चलतात निराशीपणान भरोन, तांच्या जिवितांत सगळें सोंपलें. जो तांचो भावार्थ जेजूचेर आसलो तो एके भशेन संकोश्टाक आव्हानांक सांपडलेलो अशें जाता आनी असले निराशीपणान ते चलतात.
भाव भयणीनो, जेरुसालेचे शार दोंगरार बांदलोले असले आनी एमावसाचो गांव सोकला. ही वाट भाव भयणीनो देंवते वयल्यान ते चलतात, वयरथान खाला ते येतात. पूण भाव भयणीनो, दुसरी आनीक यात्रा आसा, द रिटर्न जर्नी, परतोणे जे आमकां वाचपाच्या शेवटाक मेळटा. आनी ही यात्रा एमावसांतल्यान सुरू जावन जेरुसल्याक ती वेता. भाव भयणीनो, केन्ना चल्ली गाय ही यात्रा? वेन वॉज दीस जर्नी टेकन? ती रातच्या वेळार तांणी केली. भाव भयणीनो, दुसरे स्वातेर ही वाट 11 किलोमिटराची, पूण रातच्या वेळार हे शीस ही वाट चलतात. आख्खो दीस जेरुसल्यातान एमावस चलून ते थकलोले असले आनी असले थकलोले परिस्थितीन भाव भयणीनो परतून ही वाट ते जेरुसल्याक काडटात. भाव भयणीनो, चवथे स्वातेर येताना ते निराशी जाल्ले, पूण आतां ते परत वेताना खुशाल बरीत जावन ते परत जेरुसल्याक पावतात. भाव भयणीनो, तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत असलेच कितें यात्रा आमी आमच्या जिवितांत केन्ना केन्नाय चलता. भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन आमच्या जिवितांत निराशीपण भितर सरता तेन्ना, आमच्या जिवितांत प्रश्न उप्रासता तेन्ना, आमच्या जिवितांत आव्हानां येता तेन्ना, भाव भयणीनो, तुजें आनी म्हजें जिवीत ह्या एमावसाचे वाटेर चल्लोले तरेन आमी वेता. आनी पूण भाव भयणीनो, ही यात्रा तुवें हांवें दोन तोरांनी आमी ती चलूंक जाता. वी कॅन वॉक दीस जर्नी इन 2 ways. पयले स्वातेर भाव भयणीनो, ही यात्रा आमी चलतना हांव म्हजेच जिवितांत जे वायट आसा ताचेरूच हांव नियाळ कोत्ता. गुणगुणून पिरगोन दुखी बरीत जावन हांव ही जिविताची यात्रा चलता. म्हज्या जिवितांत हांव सांडला, म्हज्या जिवितांत हांव एकसुरो आसा. भाव भयणीनो, असले निराशीपणान घोडेक हांव ही म्हजी जिविताची यात्रा चलता. जे भाशेन येशीस जेरुसलेमांतल्यान एमावसाक चलून गेले, पूण भाव भयणीनो, दुसरे तरेन आमी ही जिविताची यात्रा चलूंक जाता. जेजू म्हजे बरोबर म्हज्या सांगाता ह्या म्हज्या जिविताचे वाटेर चलता. भाव भयणीनो, जरी तर आमी ही दोनी यात्रा पळयले, ह्या दोनी यात्रेनी जेजू हाजीर आसलो. जिजस वॉज प्रेजंट ऑन बोथ द जर्नीज. पयले स्वातेर खूद जेजू तांचे बरोबर येता आनी चलूंक लागता, पूण भाव भयणीनो, ते ताका वळखनात, ताचे आसने ते अणभवनात. दुसरे यात्रेन भाव भयणीनो, जेजू तांचे बरोबर खाशा चलोना, पूण जो जेजूचो अणभव तांकां मेळटा, आतां तांकां खात्री मेळटा जेजू आमच्या सांगात आसा. दे फील द प्रेजन्स ऑफ जिजस, द क्लोजनेस ऑफ जिजस मोर डीपली, अँड दॅट इज वाय दे टेक दॅट जर्नी जॉयफुली. भावा भयणीनो, आमच्या जिविताची यात्रेन जेजू खूद घोडेक आमकां दिश्टी पडना जायत, पूण ताचे आसने आमच्या सांगात आसा. आनी खंय मेळटा भाव भयणीनो हे आसने ताचे? ह्याच वेदीचेर, ह्या उंड्याचे मोडणेन. हो उंडो मोडून तो आपली कूड आमकां फावो करता. जे भाशेन ह्या एमावसाचे वाटेर तांणी उंडो मोडलो आनी तांचे दोळे उखडले, तांणी जेजू कोणभवलो. भाव भयणीनो, होच तो जावंक जाय फोळ ह्या मिसाचे भेटेचो, की जेजू म्हजे बरोबर म्हज्या जिविताची यात्रा चलता. ताका लागून भाव भयणीनो, जरी तरी आमी मिसांत सगळे आमचे प्रश्न, सगळे आमची आव्हानां घेवन येता तेन्ना भाव भयणीनो, ते हांगा सोंपनात, पूण कोण भाशेन हांवें ताका फुडो करूंक जाय ते मनान धरून भाव भयणीनो, ह्या देव मंदिरांतली आमी भायर सरूंक जाय हे एमावसाच्या शिसाचे वाटेन. ताका लागून भाव भयणीनो, ह्यो दोन तरेन आमी यात्रा चलूंक जाता. हांव म्हजेच पळोवन, हांव म्हज्याच निराशीपणाचेर, म्हज्याच उत्सुकतायेचेर हांव नियाळ करून, ओ जेजू म्हज्या सांगात आसा, जिजस इज विथ मी, जिजस लव्स मी, हें मनान धरून भाव भयणीनो हांवें ही यात्रा चलूंक जाय. जायते फावटी भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत अशें घडटा, सायबा तूं आसलोय जाल्यार हें कित्याक म्हज्या जिवितांत घडटा? सायबा तूं आसलोय जाल्यार हें कित्याक जालें? सायबा तूं आसलोय जाल्यार अशें केन्नाच घडोवंक जायनासलें. भाव भयणीनो, असले कितलेशेच इफ्स आमच्या जिवितांत आमी विचारता. भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत असले दुबाव येता तेन्ना भाव भयणीनो, ह्या दुबावांतल्यान येस म्हूण आमी जबाबाक येवंक जाय. वी हॅव टू कम टू द रियलायजेशन ऑफ येस, जिजस इज देर विथ मी, जेजू म्हजे बरोबर आसा. एन्ड वच जावंक जाय आसा तो आमचो भावार्थ. भावा भयणीनो, ते जेजू म्हजे बरोबर आसा, जेजू म्हज्या सांगाताक चलता.
ताका लागून बाबड्यानो ह्या शिसांनी केले ते भाशेन ते आमी करूंक जाय. जो भावार्थ जेजून तांचो जिवाळ केलो, जो भावार्थ जेजून तांचो थिरायलो, ते आतां परतून आपल्या भावाशी वेतात, तांची गरज पळोवन तांचो भावार्थ जिवाळ करूंक. ताका लागून बाबड्यानो आमचो भावार्थ जो मिसाचे भेटेंत आमी समोरमता तो कंटेजियस जावंक जाय. म्हणल्यार हांव ह्या देव मंदिरांतलो भायर सरून येता थंय म्हज्या कुटुंबांत, म्हज्या समुदायान हांव भेटता त्या मनशाक आनी खेरीत भाशेन जी निराशी जाल्यान जी दुखांत आसात तांचोय भावार्थ हांवें जिवाळ करूंक जाय. भाव भयणीनो, आवर फेथ शूड बिकम कंटेजियस, म्हणल्यार सगल्यांक तो हांवें शिंपडावंक जाय, सगल्यांक तांचो अणभव मेळूंक जाय. ताका लागून भाव भयणीनो हे आमच्या जिवितांत घडटले जाल्यार ज्या ह्या एमावसाचे वाटेर 3 वस्तू घडल्यो त्योच आमच्या नियाळांतल्यान आमच्या जिविताक आमी घेवन वचुया. भाव भयणीनो, ह्या शिसांक जेजू भेटलो आनी जेजू भेटोच 3 तरेचे पावंडे तांणी चोडले टू एक्सपिरियन्स दीस मिटींग ऑफ जिसस. पयले सुवातेर तांणी जेजूक आपले काळीज उक्ते केले. भाव भयणीनो, आयचे वाचप हे एमावसाचे वाटेचो एक ल्हानसो भाग. जरी तर तुमी आख्खें वाचले तेन्ना ते जेजूक सगळे जे तांचे खोंत आसली, तांची दूख आसली, तांचे भिरांत आसली, ते जेजूक उक्ते कोता. आपले काळीज ते जेजूक उक्ते कोता. दुसरे सुवातेर भाव भयणीनो, जेजू तांकां पवित्र पुस्तकाची सोजमणी दिता. जीजस एनलायटन्स देम विथ द वर्ड ऑफ गॉड, विथ द स्क्रिप्चर्स, आनी ते ताचे आयकोतात. दे लिसन टू हिम. आनी तिसरे सुवातेर भाव भयणीनो, ते जेजू कडेन हे सोबीत मागणे कोतात, आमचेशी राव, स्टे विथ अस. भाव भयणीनो, हे 3 पावंडे आमी आमच्या जिवितांत घेवन आमी आमचो भावार्थ थिरावया. पयले सुवातेर भाव भयणीनो, आमी आमचे काळीज जेजूक उक्तें करुया. भाव भयणीनो, एक बरी सुवात आमचे काळीज जेजूक उक्तें करूंक मिसाचे भेटेन परम संस्कार आसा थंय जाग्यार भाव भयणीनो जिवो जेजू आमकां भेटता. जें कितें आमच्या काळजांत आसा, आमचे काळजाचे आवंडे, आमचे काळजाचे ओत्रेक, जे आमची आव्हानां आसात, जे आमचे सूख दूख आसा, भावा भयणीनो, ते जेजूक उक्ते करूंक आमी ह्या देव मंदिरांत येवंक जाय. आमचे ब्लेसड सॅक्रमेंट कॉपेल आसा, थंयसर भाव भयणीनो परम संस्कारांत जेजू आसा. हांव ताका म्हजें काळीज उक्तें कोत्ता गाय. भाव भयणीनो, जायते फावटी आमच्या जिवितांत अशें जाता, आमचे प्रॉब्लम्स, आमचे डिफिकल्टीज आमी सगळ्याक सांगूंक वेता आनी मागीर निमाणें जेजूशी येता. भाव भयणीनो, म्हज्या जिविताचे प्रॉब्लम्स, म्हज्या जिविताचे सूख आनी दूख हांव पयलो जेजूक सांगूंक वेता गाय. आयज एमावसाचे शीस आमकां पयलो हो संदेश दितात, आमचे काळीज ताका उक्तें करूंक. दुसरे सुवातेर भावा भयणीनो, जेजू आपल्या उतरांतल्यान आमकां उजवाडायता, आमी ते आयकूंक गरज. वी हॅव टू लिसन टू हिम. भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत जे संकोश्ट आसात, आमच्या जिवितांत जी आव्हानां आसात, तांकां भाव भयणीनो देवाच्या उतरांतल्यान आमकां उजवाड मेळटा. भाव भयणीनो, तुज्या जिवितांत, म्हज्या जिवितांत जेन्ना निराशीपण भितर सरता तेन्ना कितें आमच्या जिवितांत घडटा तें आमकां सोजमना तेन्ना भाव भयणीनो देवाचें उतर आमकां ताचेर नियाळ करूंक, ताचेर उजवाड घालूंक कितले आदाराचें. भाव भयणीनो, ही दुसरी वाट आमी तांकुया. देवाच्या उतरांतल्यान जें कितें जेजू म्हाका सांगता तें आमी आयकुया. आनी तिसरे सुवातेर भाव भयणीनो, ह्या शिसान जे मागणे केले ते आमी परतून करुया. आमचेशी राव, स्टे विथ अस. भाव भयणीनो, ह्या मिसांत आमी जेजूक आमच्या काळजांत घेता. पूण भाव भयणीनो, जायते फावटी अशें घडटा, जो जेजू आमकां मेळटा तो ह्या 4 वण्टींनीच आमी तो दवरता. परतून आमी इगोजेंतली भायर वेता तेन्ना तेंच दुखी जाल्लें काळीज, तेंच दुखी जाल्लें तोंड घेवन आमी परतून वेता. भाव भयणीनो, वी हॅव टू एक्सपिरियन्स द फ्रूट ऑफ द युकरिस्ट. म्हणल्यार ह्या मिसांतलो हांव भायर वेता तेन्ना जेजू म्हजे बरोबर आसा हो भरवंसो आमकां दिवंक जाय. घोडेक आमचे प्रॉब्लम्स सॉल्व जावचे नात, आमचे प्रॉब्लम्स कबार जावचे ना, आमचे दूख डिसपियर जावचे ना, पूण होच भरवंसो आमा सोमेसांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारे देवाचे मायेर सांगाती, तिच्या पोती बागयोन झुसे, बागयोन धरून दिता, बागयोन झुसे वाज हें सोर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर
सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. आमेन. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेले प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगस, आनी आमकां ताळमेत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओत्रेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक सुखी पृथ्वी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. उंड्याचे मोडणेंत आमचेशी रावूंक आनी आमचो भावार्थ जिवाळ करूंक येतलो जेजू. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती, तिच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ख्रिस्त प्रसादा वेळार गीत घेवया. आमकां पुरो जेजू, D3 पेज 48.
उबी रावुया. प्रार्थुया. काकुत्सारा बापा, सोडवण दितोल्या देण्यान तुवें आमकां दादोशी केलाय. जशें ह्या जेवणा वरवीं आतां तुजें जिवीत आमचे भितर वाडयताय, तशें ह्याच जेवणा वरवीं स्वर्गा तुज्या सासणाच्या सुखांत दोयेन आमकां वांटो दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बाबा भयणीनो, कितें भशेन दिनवास आमच्या याज्ञिकाक फादर एलरॉय द गामा बरे भशेन स्कुटावून ताणें देवाचें उतर परगटलां. देवाचो भरपूर आशिर्वाद ताका मेळूंक आमची मागणी. आईची मांडावळ केल्ल्या तांबोडकी वाड्यांतल्या बाबा भयणांक सकाळीं सफाय आनी आतां बरे भशेन मांडावळ केल्या, तांकांय आमचे दिनवास. आयज कॅन्टीन चलयतात डायस वाड्यांतलीं बाबा भयणां, तांणी बीफ स्टू केला. मोर देन 100 म्हाका दिसता सगल्यांक पावतलो. कालच्या कॅन्टिनाचे प्रॉफीट तांणी आरायस वाड्यांत इगोर्जेक दिला. काडजंत हांव देव बरें करूं म्हणटा. उबी रावुया. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे असो. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. ह्या मिसांत आमचो भावार्थ जिवाळ जाला. त्याच भावार्थाच्या बळान आमचे जिवीत जिवंक वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. शेवटाक गीत घेवया. पवित्र इंदादी Q10 पेज 170.